पासून आणि थंय पुलीस आमकां कशेंच भितर घेयना, दार बंद केलें. आमचे नॉट दिस प्रेसिडेंटाचो शर्ट मारून पिसून काडलो आनी आमकां कशेंच दिना. आनी जेन्ना आमी थंय भितर गेली तेन्ना सिटार कोण ना, जेईना कोण ना. आनी ती दुसरे एम्प्लॉईज आहा पळय ते कोणूच सांगना हांगा वचत थंय वचत म्हणून सांगता. सालिगांव आतां 2 म्हयने जाले रोड सारको केलो, टार करून केल्लो. आतां परत तोच रोड आतां परत फोडून तेणीन सारके रोडाचे इतलो डिझास्टर करून उडयला सारको. कोण पब्लिकाक 2 व्हिलर जाल्यार चलोवपाकूच शकना थंयसर कोण. सेकंडली सिनियर सिटीजन्स ते फेस करता प्रॉब्लेम बिकॉज देर इज नो ट्रान्सपोर्ट कमिंग दॅट सायड बिकॉज दे टेक अ चौगम रोड. तो एक इश्यू आसा. सेकंड, नो प्लॅनिंग, नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ दीस गव्हर्मेंट. ना पब्लिका कॉन्फिडन्सान घेयना. वी हॅव विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी, एक कमिटी मिटींग घेवन हे सगळे सारखे कितें चलता ते मेरेन सांगिना. सगळे आपापल्याक जाय तशें करता. आमदाराक तर पडलेलेच ना. एंड स्कूल्स ओपन जाल्ली आसा आनी पेरंट्स आर फेसिंग अ मिसरेबल प्रॉब्लेम ऑन दीस बिकॉज तांकां भुरग्यांक घेवन येवचें पडटा स्कुलार. कशी ती चलयतली इन द 2 व्हिलर, इवन 4 व्हिलर्स. And plus Pillen Industrial Estate, how working people are going using that road. So it's a total disaster and failure on this government. आयज आमी सालिगांव ब्लॉकाच्या वतीन हांगासर ईग मेळपाक आयिल्ले आमचो मेमोरेंडम घेवन. कित्याक तुमकां खबर आसा सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे रोड एक रोड असो ना की बाबा जेचेर गाडयो सारक्यो चलोवंक शकता. पिलेन समज तूं सालिगांवच्यान पिलेन इंडस्ट्रियल एरियाच्यान त्या सायडीच्यान येवंक सोदता जाल्यार थंयसर चलपाक सुद्दां लोकांक मेळना अशी परिस्थिती करून दवरलेली आसा. तोच रस्तो फाटल्या दिसांनी 3 म्हयने पयलीं रिपेर केल्लो, आतां तो परतो पडलो. सो अशें दिसता की हांकां फक्त टेंडर काडपाक जाय सेम रस्त्याचे आनी परतो टॅक्स पेयराचो पयशे जे आसा ती वाट लावपाची आसा अशें दिसून येता. फाटल्या दिसांनी आमदारान वक्तव्य केल्ले की आपूण पावस पडच्या पयलीं कित्याक लोकांक त्रास तेन्ना सुद्दां तेणेन फुडें सरून तेणेन तो रस्तो करूंक ना अशें दिसून येता की तेंचे कमिटमेंट फेल गेल्ले आसा. आनी दुसरो जो परतो थंयसर एक्सिडेंट प्रोन झोन जाल्लो आसा. सो हेंच्यांनी सरकारान ही दखल घेवपाक जाय. आनी अशें दिसून येता की पिलेन थंय इंडस्ट्री आसल्या कारणान की थंयसर ट्रान्सपोर्टेशन खंय तरी बंद करपा खातीर आनी फाल्यां कितें बाबा बॅकडोर कितें तरी ब्रायब गावतले अशे आशेन बीन हो रस्तो परतो फोडटा काय असो लोकांच्या मनात प्रश्न येता. आतां एक विचार करपाची गोष्ट आतां सरकारान सांगलेलें आसा की जे बारीक रोड आसा ते व्हडले करतात म्हणून. थोडे 10 मिटराचे करता, थोडे 25 मिटराचे करता. ह्या सरकारा कडेन ह्या PWD कडेन हे जे एक्झिस्टिंग रोड आहा ते फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन करपाक जायना. आनी हे व्हडले रोड करपाची जी लोकांची दुर्गा म्हणून करूंक सोदता पळय ते पयलीं हेंच्यांनी हे जे रोड आसा ते एक्झिस्टिंग रोड ते पयलीं रिपेर करपाक जाय. हे पयलीं सारखे युजेबल कंडिशनान करपाक जाय आनी मागीर फुडें कितें ते करपाक जाय. की आमदार तसोच हे PWD ऑफिस सुद्दां सिरियस ना आनी जो मिनिस्टर आसा हे PWDचो तेजो हेजेर कंट्रोल ना. कित्याक हांगासर ई अवेलेबल ना, जेई अवेलेबल ना, एई अवेलेबल ना. सो फाल्यां समज कोण बाबा मनीस समज हांगासर येवन आपले ग्रिवियन्स दिवंक सोदता ते ग्रिवियन्स घेवपा खातीर तेका एड्रेस करपा खातीर सुद्दां हेंचे कडेन एक बाबा ऑथॉरिटीचो मनीस ना जेका कितें प्रश्न विचारूंक शकता. अशी दुर्दशा ह्या ऑफिसाची जाल्ली आसा. आमचो डिमांड आसा जे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन रोड आसा आमकां कन्सर्न आसा आमच्या लोकांची सेफ्टी. आमकां नाका की लोक हांगा येवन पडलेले. आनी इवन जे टुरिस्ट येता आतां समज कोण बाबा एकटो थंयसर रेस्टॉरंट चलयता आतां इतलो टायम जालो तेका बाबड्याक थंयसर तो कस्टमराक येवपाक थंयसर त्रास जाता तेका. अशे वेगवेगळे वेवसाय सुद्दां ची वाट लागलेली आसा ह्या रोडां खातीर. तुमकां खबर आसा हे गव्हर्मेंटाक जॉब दिवपाक जायना आनी जे धंदेकार जे लोक आपूण जावन धंदो करता थंयसरूय इंटरफियरन्स करून थंयसरूय वाट लावपाची हे काम चालू आसा हेंचे. सो हांव म्हणटा एटलिस्ट हे आमचे कडेन गोंयकारांक कडेन कितें आसा पळय ते तरी सांबाळपाची गरज आसा. आनी बेजीक नेसेसिटी जी कितें आसा ती आमकां रोडाची जावं किंवा उदकाची जावं ती तेंच्यांनी सारकी दिवपाक जाय. म्हाका सांग स्पेसिफिकली खंयचो रस्तो तो पिलेन वयता तो एक बाकीचे आनी खंय आसा? बाकीचे तुमी पळयात समज आमी सांगोळडाच्या रोडाक गेले जाल्यार मदींच थंयसर फोंडकुलां पडलेली आसा. हे कितें करतात टेंडर काडटात रिपेर करतात. आतां म्हाका एक सांगा इतली एडवान्स टेक्नॉलॉजी जाल्ली आसा तेतून तुमचे कडेन एक जे PWDचे खातें आसा रोडाचे तेंचे कडेन लायफ टायम केन्नाच रोड रिपेर सारके जायना. फक्त ते टेंडरां इश्यू करतात आनी करप्शनाचो सारको व्हडलो झोल चालू आसा. आमी ही विजिलन्साकूय दिवपाचे आसा कंप्लेन.
आमी सालिगांव काँग्रेस ब्लॉक कमिटी डेलिगेशन दिवपाक गेल्ले की ही कडेन रिगार्डींग त्या रस्त्याचे दुर्घटना जाल्या ती पिल्यान तुमी पळयल्ले आसता सदां पार्टी आमदारान अशेंच आमकां बायट दिलें की मनसुनाच्या पयलीं आमकां रोड कंप्लीट करून दितलो म्हणून आनी बरे वर्की करून दितलो म्हणून आनी आमी सोचले की 1 म्हयनो आमी जातात न्हू डिले म्हणून आमी रावले आज सुद्दां ते डेली एक्सिडंट जाता लोकांक त्रास जाता आमी रावन कितले म्हणून रावतले पार्टी एकठांय कोणाचे भुरग्यांचे एक्सिडंटान पडले ताका हांवें घाल्ले मेडिकलान व्हेले आतां परतो हे करून जायना आतां आमी आयज हांगा गेल्ले पळय PWD डिपार्टमेंट थंय पुलिसांनी आमकां भितर सुद्दां वचपाक दिवना ते आमचे म्हाज्या ड्रेस सुद्दां पिनलो सारकें भायर हे करता आमी कांय टेररिस्ट ना आमी बेस्ट आमी हे दिवपाक गेल्ले तांकां सांगपाक गेल्ले की अशे प्रॉब्लेम्स आसा म्हणून ते आतां आमी